मोगाच्या बाबा भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरी सकाळ दिवं आनीक येवकार मिसाचे भेटेक बागीवन जुसेफ आज आमचे गोंय दमान दिवसिजेच्या आस्काऱ्याचे परबेची 9 दिसांची तयारी जोरान चलता कांय सुनी करून 5 दीस केला 6 दीस 12 जानेराची ब्रेस्तार जो विशय आमच्या दोळ्या मुखार दवरला तो राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडून जेजूचो पाटलाव करुया हो दीस भेटयला दिवसिजेच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्यांच्या वावरा खातीर तशेंच ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमी वारांत पासत मागत आयल्या आयज आमी मागता 2 वरांना पासत वेर्ना वारांत द डिनरी ऑफ वेर्ना जी मागीर आतां 9:15च्या मिसाक आमचे मदीं आसतली आनी मागीर सांजे कानाकोना द डिनरी ऑफ कानाकोना 4 वाजता सांजे ह्या मिसाक ती आसतली आमी सदांच हेंय बी तुमकां सांगत आयिल्ल्यान तुमचे माहितीक जाणा जाल्यार बरें आमचे दिवसाची खबर वेर्ना वारादा खाली येता त्यो फिरगोजो यो कांचावली कोणसुवा माजोर्दा नागवद वेर्ना नुवे केलोसी उतोर्दा वेलसांव आनी वेर्ना कानाकोना वारादा खाली येता त्यो फिरगोजो यो आगोंदा आंजदिवा भाटपाल कानाकोना चिपले गालजीबागा लोलये आनी सादोळशें तुमकां पळोवन बाबा भयणीनो म्हाका खुशालकाय भोगता ह्या पवित्र जाग्यार सगळीं तुमी एकठांय जाल्ल्यान आतां तेळोवन रावता आमी हे मिसाचे भेटेक येसोवांचे मिसाचे भेटेक आनी हे मिसाची भेटेची इल्लीशी खबर म्हणल्यार आयच्या ह्या नोवेनाच्या मिसार मुखेल आनी प्रवचन करपी यादनीक भाव आमचो पाद्रे लेझली रेगो फादर लेझली शिरोडेचे बागीवन जुजेचे इगोर्जेंत पादविकार कसो वावुरता आनी त्या भायर जायत्यो हेरूय जबाबदाऱ्यो ताच्या माथ्यार आसात आनी ताचे बरोबर ह्या सहबलिदानांत वांटो घेता पाद्री फ्रांसीस डायस आदाराचे ओ आजुदा सायबिणीचे रिबांदार इगोर्जेचो पादविकार बाबा भयणीनो तुमच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान ह्या म्हज्या दोगूय पाद्री बाबांक हांव मोगाचो आनी उनवनीत येवकार दिता तांच्या हातांतली भेट बापाक पावता ती व्हडली तांच्या हातांतली जी भेट बापाक पावता आनी आमी हे भेटेन वांटो घेता हें व्हडलें भाग तांकां आमी सदांच उपकारी रावंक जाय हेंय मागुया तांचे पासत मागुया सायबा ही आमची भेट सरकार व्हर आनी आमच्या वद्दान जें कितें आमी करूंक जाय आनी जेन्ना तुमकां हें करूंक हांव तुमकांय बी येवकार दिता सगल्यांक म्हज्या माये मोगाचो येवकार आनी जें कितें आमी करूंक जाय म्हणटात तें सगलें ल्हानविकायेन भोक्तीन उर्बेन आनी भोव करून त्या वेळार आमचे लागीं जाबाब मागतात ते मिसाचे आमी दिवन व्हडल्या ताळ्यान गितां गावून दोनूय पड्डे आमकां आसात स्क्रिन्स आसात की आमच्या आदाराक जाता जाल्यार फाटीं एकलो पाद्री म्हणटालो आख्खें मीस जाता जाल्यार हात जोडाता म्हणटालो कांय बरी वस्त आख्खें मीस जाता जाल्यार हात जोडून रावात म्हाका बरें लागलें तें जाता जाल्यार करुया तें आमी आनी मागीर हे भाशेन ध्यान मन घालून सगलें ध्यान मन घालून त्या आल्ताराचेर खंयच आमकां डिस्ट्रेक्शन आसूंक फावना ध्यान मन घालून हे मिसाचे भेटेन एकामेका पासत मोगाच्या संबंदानूय मागण्याच्याय संबंदान दवरून ही भेट जाता तितली बरी करूंक आमी सगळीं वावरुया बाबा भयणीनो तुमकां सगल्यांक सान जुजेवाजाच्या नोवेनाच्या 6व्या दिसाक येवकार राग क्रोध आसलो तितलेय सुवातांनी शांती समाधान शिपरावंक सान जुजेवाज वावुरलो हेंच करूंक आयचो विशय आमकां उस्कायता
हे मनान दवरून आमी सांत जुजे वाजा भाशेन आमी शांती समाधानाचे दूत कशे जावंक येता हाचेर लक्ष घालून गीत गावुया. देवा मोगाक गयात. सगळीं उबी रावुया. Bapat putakat mea, kayong kuruneya, deva moga kaya. Talo upaneya, bapat putakat mea, kayong kuruneya, deva moga kaya. Deva utoraiku. Pagpeto, sogli ektai zaya, deva moga gaya. Deva utoraiku, jivit pagpeto, sogli ektai zaya, deva moga gaya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सोरेस्पोत तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे असो. मोगाच्या भावा भयणीनो, खबरांपत्राचेर टीव्हीचेर वो हेरां मद्यांतल्यान आमी दर दिसा जोगडी झुजाच्यो खबरो पळयतांव आनी आयकतांव. देसा देसा मोदें झुजां, धर्मा मोदें रागाची भावना, राग क्रोधाक लागून मारफार आनी हत्या आख्या संवसारांत दुयेसाच्या आनी तिरस्काराच्या वातावरण निर्माण जालां. असल्या वादमुद्दांचेर शांती समाधान करूंक आयचो सेवाधर्म उलो मारता. आयचो विशय राग क्रोध पालोवन शांती समाधान जोडूंक जेजूचो पाटलाव करुया. जेजू पुनर्जीवन जावन आपल्या शिसांक भेटता तेन्ना शालोम म्हणगे शांती तुमचे सवे ह्या उतरांनी तो तांकां नोमान करी. जेजू शांतीचो कुंवर रागाच्या आंगठ्याक जळटल्या समाजाक तशेंच आमच्या कुटुंबान आनी शेजाऱ्या सामाऱ्याक शांती हाडूंक जेजू सोदता. शांती खातीर आपलें जिवीत करचिलोलो मार्टीन लुथर किंग जुनियर अशें उद्गारलो. डार्कनस कॅनॉट ड्रायव आउट डार्कनस, ओन्ली लायट कॅन डू दॅट. हेट कॅनॉट ड्रायव आउट हेट, ओन्ली लव कॅन डू दॅट. कालोखाच्यान कालोख निपयत करूंक शकना, फकत उजवाडाच्यान कालोख निपयत करूंक शकता. दुयेसाच्यान दुयेसाक निपयत करूंक शकना, फकत मोगाच्यान रागाक निपयत करूंक शकता. आयच्या काळार पाप साय फ्रांसीस सोम्या जेजूचो शांतीचो संदेश आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान शिकयता. आमी बागयोन जुजे वाजाच्या परबेक तयार जाताना शांती समाधान हाडूंक आनी जेजूच्या पावलांनी चलूंक बागयोन जुजे वाज आमकां एक श्रेश्ठ नमुनो जावन आसा. बागयोन जुजे वाज आपल्या त्रास कोश दितोल्या सवे शांतीन वागलो. आमच्या जिवितान कुटुंबान गांवान देसान आनी संवसारान शांती येवंक आनी आमी शांतीचे दूत जावंक ह्या मिसान कृपा मागुया. आयचो दीस दिवोसेच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्याच्या वावरा खातीर भेटयला. तांचो वावर फलादीक जावंक मागुया. तशेंच वेर्ना आनी काणकोणा ह्या वाराडा पासत आयज मागुया. आणि हे पवित्र रितीन फाट परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपरिदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध.
या पासत वेंती सदांचन वार मोरे सगळ्या देव दुखांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर परिरात देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Kakutko, Somya Kakutko, Somya Kakutko, Somya Kakutko, Krista Kakutko, Krista Kakutko, Krista Kakutko, Krista Kakutko, Somya Kakutko, Somya Kakutko, Somya Kakutko, Somya Kakutko. प्रार्थुया. मी समी भेटयता देवा कारकान दिवन उबाल दो आनी सुकुरिना बारेटो हांचे पासत ती आपणाच्या पुता पासत पुताच्या खुशालकायेचे लोग्ना जिविता पासत आनी बरी भलायकी पासत ती मागतात. तांचे पासत मागतना सगळ्या पासत मागुया. भोव करून कोण आपणाचो वाडदीस समरमतात वो काजाराचो दीस पाळटात तशेंच कोण पिडेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी ताणें आमकां मागूंक लायला तांचोय उगडास करुया. देवा तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या बागेवन झुजे वाजाचे देखीन आनी मुनियारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या सिमा पर्यंत पोरसळ लायली. तुज्या चाकरान तुजी देवीक उतर परगोटले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी बसलोले तुजे पोरचेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मजतीन आमचो बाट ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शिवटमणाची विस्वासी साक्षीदार आमकां कर. आमच्या सोमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरे देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. बागयोत पावलून कोरीतकारांक बरयलोलें पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, मोग म्हणल्यार सोंसणीक आनी दयाल. मोग वसता थंय नाटकाय ना, बोडाय ना आनी गोर्ब ना. मोग माणसुगेची शीण. माणसुगेची शीम उतर ना, आपलो आदाव सोदिना, राग दवरिना. वायट घेतला ते मनांत बालगिना. दुसऱ्याच्या वायटांत मोग खुशाल जायना, पूण स्वतांत खुशाल जाता. मोग सगळें बोगसूंक, सगळें सोत मांदूंक, सगळ्यांचो बोरवासो धरूंक, सगळें सोसूंक तयार आसा. देवाचो संदेश दिवचें देणें सोदतलें. आठवो भासो उलोवचें देणें नपयत जातलें. वेदीचें देणें सोंपतलें, पूण मोग कधीच सरना. कित्याक वेदीचें देणें आनी देवाचो संदेश दिवचें देणें ओपून, पूण सोपून तें येतोच सगळें ओपून तें नाच जातलें. हांव भुरगो आसलो तेन्ना भुरग्या भाशेन उलयतालो, भुरग्या भाशेन वागतालो, भुरग्या भाशेन चिंततालो. पूण एकदां जाणटो जातोच भुरग्यापणा वयल्या वस्तूंक हांवें पाट केली.
आतां आमी आरशांतल्यान कशी गोयर गोयर कितें पळयता, पूण मागीर रूप रूप पळयतलें. आतां म्हाका ओळख आसा ती अर्दी खरी, मागीर देव म्हाका वळखता तसोच हांव ताका वळखतलो. आतां हीं तिनूच आसात, भावार्थ, बोरवांसो आनी मोग. पूण हांचे मदें उत्तम तो मोग. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे परी जातलो. म्हजें ओंठ सर्वेस्पराम तुजें प्रमाणीक परगडटलें. सगळीं म्हणुया. म्हजे ओंठ सर्वेस्परा तुझे प्रमाणीक परगडटले. तुका शरणा येता सर्वेस्पराम, म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार. म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पराम तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा म्हज्या नश्टाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पराम तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बोरवांसो. म्हजे तोरणी पिरायेंत थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मा थावन तुजेरूच पातयेवन आयलां. आवयच्या कुसव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पराम तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. म्हजें ओंठ तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हजे तोरणे पिरायेंत थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्याचें हांव वरण करीत आसां. जबाब. म्हजें ओंठ सर्वेस्पराम तुजें प्रमाणीकपण परगडटलें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Kori baboy, koshi sogli. Sorek voda, raulia lavi. Itle bore, itle subi, subi. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सोरेस्पोत तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, तुमकां म्हाका कान दितल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां जळटात तांकां बरें करात. तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट कोत्तात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पळ्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पळो ताका दाखय. तुजे आंगोस्त्र काडून घेत ताका जुबय व्हरूंक हाडिनाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वोस काडून व्हेल्यार ताचे कोटच्यान ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोरी केल्लोलें तुमकां जाय
तशेंच तुमी तांचे सवें करात. तुमचो मोग कोतेलांचोच तुमी मोग कोशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुण्य कसले. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग कोतेलांचो मोग कोत्तात, आनी तुमकां बरें कोतेल्यांकूच तुमी बरें कोशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुण्य कसले. पातकी पर्यंत तशेंच कोत्तात. जाचे लागचे परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात, तांकांच तुमी कित्याक उसने दिशात जाल्यार तातूंत तुमचे पुण्य कसले. दिला तितलें परत घेवच्या मनान पातकी पातक्यांक उसने दितात, पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात, आनी परत घेवचे आशे दवरिनासतना हेरांक उसने दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुकार्या आनी वायटवासुरी तो कोनवालो. तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जायात. कोणाची नीत करिनाकात आनी तुमची देव नीत कोचचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार कोचचो ना. दुसऱ्यांक बक्षात आनी तुमकांय देव बक्षितलो. दियात आनी तुमकांय मेळटले. बरें चिकार दामून चेपून आलोवन ओतसोर सुयेन बोडलेले माप तुमचे उंटयेन पडटले. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, कांय दीस फाटी 24 वर्सांचो थोन्नाटो आपणाच्या जिविताची कथा सांगूंक लागलो. हो थोन्नाटो जशें नांव डिडियर जेन्ना 11 वर्सांचो ल्हान सुपुल्लो भुरगो आसलेलो पळय तेन्ना तो ताची आवय बरोबर आसलेलो. ताची आवय हांगा थिंगा वचोन कितें विकताली, वेपार विकताली. आनी जेन्ना ती वेपार विकताली पळय तेन्ना ल्हान डिडियर 11 वर्सांचो तांचे मुखार येवन एकलो मनीस मास्क घालून थंयसर येता, घाण काडटा आनी घाण घेवन 38 बुलेट्स ताचे आवयचेर मारता. आनी ताची आवय, डिडियराची आवय, ताच्या दोळ्या मुखार थंयसर पडटा आनी मोत्ता. डिडियराचें जिवीत कशें जातलें काय? आवयक जिवेशी मारली. कित्याक मारली ताका खबर ना. आनी डिडियर ह्या मात्तोल्याचे राग आपणाच्या मनान दवरता आनी ताका पोत्तून आपूण जिवेशी मारतलो अशें तो सोसमता. आनी हाका लागून राग धरून तो वायटाक सांपडटा. जावं ड्राग सोरो घेवन वायट जिवीत जिवन दुसऱ्याचो खून करपाक येवचिता, भोव करून आपणाच्या आवयक मारतल्याचो. आनी अशें 4 वर्सां सारल्या उपरांत डिडियराक ताचो एक इश्ट मेळटा. आनी हो इश्ट कातोल इश्ट. ताका म्हणटा, यो तूं इगोर्जेन, तुज्या गोडेक राग निवतलो, तुमकडेक बरो जातलो. आनी तो पयलो भेऱ्या कानार घालता हाचो उलो. आनी उपरांत इलो इलो वेता इगोर्जेन. आनी इलो इलो इगोर्जेन वेता वेता ताचें काळीज मोवाळ जाता. दुस्मानांक बोगसूपाक तो शिकता. आनी उपरांत जेन्ना तो उदीक मातसो व्हडलो जाता पळय तेन्ना 21 वर्सांचो आसलेलो पळय तेन्ना डिडियर ताका मेळटा तो दुस्मान जाणें आवयक मारलेलो. ताचे कोणें सांगलें ताका, तुज्या हो दुस्मान तुज्या शेजाराकूच आसा, हो खुणी तुज्या शेजाराक आसा. आनी जेन्ना तो थंयसर बसलेलो आसलेलो पळय तेन्ना डिडियर ताचेशी वेता, ताचेशी बसता आनी ताका म्हणटा, म्हजी आवयक तुवें कित्याक मारली? पळय तेन्ना हो मनीस थंयसर रावन रडटा. आनी तो रडटा पळय तेन्ना डिडियराक खात्री मेळटा की हाणेंच आपणाची आवयक मारल्या म्हणून. थोड्या दिसा उपरांत पोत्तून हो मनीस थंयसर आसलेलो पळय थंयसर डिडियर पळयता, ताचेशी वेता आनी ताका म्हणटा, आपूण नोको म्हजी आवयक तुवें कित्याक जिवेशी मारल्या पळय ती, पूण हांव तुका बक्षितां. आनी ही उतरां म्हणून ताका गोट वेंग मारता. थोड्या दिसांनी डिडियराक गमता की ताणें न्हय पूण त्या मनशाच्या भावान
ताची आवयक जिवेशी मारलेली म्हणून. आनी हो भाव अडचणीक सांपडला आनी डिडियर ताका सोदून ताका आदार दिवंक सोदता. प्रितीच्या भणी भावनो, आयज डिडियर 24 वर्सांचो हांगा थिंगा वचोन असल्या अडचणीक सांपडलेल्या तरणाट्यांक आदार दिता, ताका दिता, बळ दिता. कित्याक लागून गाय? दुस्मानांक बोगसूंक. आनी तो अशें म्हणटा, चोरी तर हांवें म्हज्या आवयक मात्तल्यांक बोगशिलो जाल्यार दुसऱ्यांक आगोड न्हय तें. प्रितीच्या भणी भावनो, हो वावर डिडियर आपणाचो चालूच दवरता. आयचे वाचपाचें नदर मारुया. आयचे पयले वाचप बागेवन पावलो आमकां मोगाची मनशां सांग आमकां उलो कोत्ता. देवाचो मोग आनी मनशाचो मोगा मदें अंतर आसा आनी देवाच्या मोगाक शीम मेळना आनी सगळ्या परस मोग उत्तम. भावाट बरो असो मोग सगळ्यावन उत्तम आनी मोगान जियोंक आमकां उलो कोत्ता. तो जाल्यार आयच्या शिवट मनान जेजू दुस्मानाचो मोग करूंक आमकां आपयता. प्रितीच्या भणी भावनो, दुस्मानाचो मोग करूंक भोव आगोड, पूण ही नवी शिकोवन नवी यातना जेजू आमकां दिता. हांवें मोग केला तसो तुमी करात. दुस्मानाचो मोग करात. जुदयाच्या प्रमाणे दुस्मानाचो मोग करप फाटी आसलेले. कित्याक ताचे हिसपान दोळ्याक दोळो, दांताक दांत हें धोरण ताच्या मनांत आसलेलें. जेजू हें धोरण कुशीन दवरून दुस्मानाचो मोग करूंक उलो कोत्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, जेन्ना आमी दुस्मानाचो मोग कोत्ता, दुसऱ्यांक बोगशिता, तेन्ना देव आमकां बोगशिता. हें शिवोटमान सिद्ध कोत्ता. आनी आमी जाणो, आमच्या आधुनीक काळांत कितलींच जाणां दुस्मानांक बोगशिल्लीं पळय मनशां. फादर स्टेन स्वामी हाणें बोणकोणीन घाल्लेल्यांक आस्त्या तोंडान बोगसणे दिले. फादर स्टेन स्वामी. मागीर सिस्टर रानी मारिया सामुंतर सिंग हाणें बासीन येवन तिचे 54 बुलेट्स मारल्यो. 54 बुलेट्स मारून तिका जिवेशी मारली. पूण जिवेशी मारतल्याक तिची भयण सिस्टर सेल्मा आनी तिचें कुटुंब ताका बोगशितात. सामुंदर सिंगाक बोगशितात आनी सिस्टर सेल्मा ताका आपणाचो भाव म्हणून मानून घेता. प्रितीच्या भणी भावनो, राजनीक मळार नेल्सन मंडेला 27 वर्सां बोणकोणीत आसतलो. जेन्ना तो सावथ आफ्रिकेचो राष्ट्रपती जाता पळय तेन्ना बोणकोणीन घालतल्यांक, राग दोतल्यांक तो मोगान वेंगयता. तांचे बरोबर शांतीन उलयता, शांतीन समाधान जियेता. आमचे चिंतयेन महात्मा गांधी अहिंसा सत्याग्रह करून आमच्या देशाक स्वतंत्रताय मेळयली. जोगणी झुजां करून न्हय, पूण शांतिकायेन आमकां फ्रिडम व स्वतंत्रताय फाव केली. प्रितीच्या भणी भावनो, बागेवन जेवास आमचो गोंयचो आस्कारी, आमचोच भाव, जाची नोयन आमी कोत्ता. ताणें आपणाच्या जिवितान राग क्रोध पयस धरून शांती समाधान हाडूंक तो भरपूर वावुरलो. आमी जाणो, ताच्या काळार पाद्रुवादो आनी प्रोपागांडा ह्या दोन खेत्यां मदें टोंटे उपरासलेले. हो हुशारकायेन बागेवन जेवास ते सुटावे कोत्ता आनी मोगान जियेता. मोग आनी शांती तो हाडटा. तशेंच श्रीलंकेच्या गांवांत तिचो 2 भासो उलोवप्या लोकां मदें टोंटे उपरासलेले. सिनाली आनी टॅमिल लोकांचे. ती जोगणी झुजां कोत्ताली, मारामारी कोत्ताले. ताचेशी येवन ताचे मदें शांती समाधान हाडूंक वावुरता आनी अंतर करिनासतना दोनूय भासाच्या लोकां बरोबर शांतीन जियेता आनी ताची सेवा तो कोत्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, एक मनीस आसलो श्रीलंकेन, राजाचो मनीस, हो अधिकार अशें म्हणलोलो. तो मनीस बागेवन जेवाजाचें नांव पिड्यार कोत्तालो, ताका पिडापीड दितालो, ताका त्रास कोत्तालो. जेन्ना वस्काची पिडा जाली पळय तेन्ना ह्याय मनशाक ही पिडा जाता पळय तेन्ना बागेवन जेवाज कितें कोत्ता गाय? तो आपणाचो दुस्मान म्हणून फाटी रावता ना. ताच्या गोच्च्यांनी सगळीं ताका सोडून गेलेलीं. कोण नासलो, तो एकलो आसतलो पळय तेन्ना बागेवन जेवाज ताचेशी वेता, ताची सेवा कोत्ता, ताची गाय बांदता, पेज रांदून ताका पेज बरयता आनी इतली मोगान सेवा करून हो मनीस जो बागेवन जेवाजाचे आड आसलेलो पळय ताचें मन बदलता आनी बागेवन जेवाज उपरांत ताच्या आदारान
पयत स्नान घेवन आपणाचें जिवीत बदलून नीज जेजूचो पाटलावदार जाता. रितेच्या भणी भावनो श्रीलंकेनूच आसलेली आनी एक वस्तोरी आना पुले ह्या नांवाची, तिणें आपणाच्या घोवाक सोडलेलो. बेनकुट टिपू ह्या गांवांतली ती घोवाक सोडून आपणाच्या आवयच्या घरांत रावताली. आनी जेन्ना ती आवयच्या घरांत रावता तेन्ना जुदेवास तिका मेळटा. जुदेवास सांगता, तूं तुज्या घोवाक बोगशी आनी तूं परतून तुज्या घोवाच्या घरा वच. ती कुशीच आयकना. कांय काळान तिका ब्रेन ट्युमर जाता. आनी ब्रेन ट्युमर जाता पळय तेन्ना ती बागेवन जुदेवास अशी येता. बागेवन जुदेवास तिका परतून म्हणटा, तूं तुज्या घोवाक बोगशी, तूं वच तुज्या घोवाच्या घरांत. पयलीं बेऱ्या कानार घालता, पूण जेन्ना ही पिडा पेरीक जाता पळय तेन्ना बागेवन जुदेवासाचें उतरां आयकून ती आपणाच्या घोवाक बोगशिता आनी घोवा शिव येता. घोवा लागीं बोगसणें मागता आनी ताका बोगसणें दिता. कांय वेळार तिची पिडा नाच जाता. प्रितीच्या भणी भावनो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता पळय तेन्ना देवाचो मोग आमच्या काळजांत रिगता. आनी आमी जाणो, सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकल्या, काळोख आमी नपयत कोत्तेल्या तो जाल्यार आमी उजवाड पेटोवंक वचचें. उजवाडाची मनशां आमी पेटोवंक जांग वचचें. आनी राग आमी नपयत कोत्तेल्या तो जाल्यार मोगाची मनशां आमी जांग वचचें. जेन्ना आमी उजवाडाची आनी मोगाची मनशां जाता तेन्ना दुबावेरेत आमी राग कुरोड पाळयतल्या आनी शांती समाधान ह्या संवसारान हाडटल्या, जे परी बागेवन जुदेवासान हाडली. ताची देख घेवन आमी शांती समाधानाची मनशां जांग ह्या मिसाच्या बलिदानान कोतकोत्यांत मागुया. आमेन. सोगली उबे रावया. थोड्योश्यो आमच्यो गोजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. सगल्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी सांगाताक येवन आपल्या धर्माचें बरेपण एकामेकाक वांटूंक आनी भोव करून आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजून शिकयल्ली शांती समाधानाची वाट आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. हालींच्या काळार देशांत धर्मामध्ये भावपणाची भावना नपयत जाल्यात. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्म शिकयतात तशेंच देशांत शांतीचें वातावरण हाडटले नेम कायदे घडून हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. अंतरराष्ट्रीय मळार जायत्या देशांमध्ये चलतली उचांबळाय सोंपूंक तशेंच राग क्रोधाक लागून कुटुंबांनी मोगाची नातीं तुटल्यांत. शेजाऱ्यांक आनी समुदायांनी दुस्मानकायो उत्पन्न जावन फुटी पडल्यात. हे सगळें नपयत जावंक बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयचो दीस आमचे डिओसिसीच्या शिक्षणीक आनी तरणाट्याच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या सगोट वावराचेर आनी तातूंत जबाबदारेची आसात तांचेर सगल्यांचेर बापाचो भरपूर आशिर्वाद पडूंक आनी ह्या वरवीं आमचे डिओसिसींत जायती बरेपणां आनी सुदारप आयल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयच्या दिसाक वेर्ना आनी काणकोणा वाराड आपली रोमाऱ्या घेवन हांगा आयल्यान. ह्या वाराडांतल्या बाबा भयणांक तांच्या गवळ्यांक तशेंच हांगा जमलेल्या सोमेस्त बाबा भयणांक आनी तांच्या कुटुंबाचेर बागेवन जुजेवाजाचे मजतीन बापाचो सुबाम आशिर्वाद मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भोवमोगल बापा दोणीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. तुजी खोशी जाल्या ती आमकां फाव करून मागता आनी बागेवन तुजे वाज भाशेन
राग क्रोध पयस करून शांती समाधानाची मनशां आमकां कर. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार उंडो सोरो ह्यो आमच्या वावराच्यो खुणा बापाक भेटयतना आमचे सूख दूख वावर दोंदो आमचे कोश्ट त्रास आमची पिडा आनी भोव करून पेल्या सवें आमच्यांत राग क्रोध बोल्लोलो आसा दुसऱ्याक बोगसूंक कठीण जाता. ह्यो आगोडायो आनी सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया. माफी मागता शांती दिता. Живо прикору кета, Mavi magta shanti vita deva pela koga ringo. Mo живо prikoru keta, Babo izoro rango nasa, Ebe done na batuka. Shanti vita deva pela koga ringo. Mo живо prikoru keta, Mavi magta shanti vita deva pela koga ringo. Mo живо prikoru keta. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर परिरात देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा बागयोन तुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काराच्या मानाक तुका आमी भेटयता. त्या डेण्याचेर कोनवाला येवन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गीचें जेवण खाण करून दी. नितोल कालसांनी इंठेणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमच्या दिसाच्या समोरपण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उक्तापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तुका प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काल जावं बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर परिदार आनी सासनाच्या देवा सोर खाली आनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जुजे वास तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Barato, sorvespor tu, povit, povit, povit. Barato, sorvespor tu, soldani solsar bola, tužac moj Boba, utsorgi, tukazoj soj, sorvespora čina vieta, jeta takazoj. Utsorgi,
परस तूं पवित थूंत सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इंटेणी पवित करून म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणले, वो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परेन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणले, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मुनचे पासत ते वारोतेले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोट परगोटुया. जेजू तुझे मरण आमी समोरुता तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोटाव तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेकता. बापा जेच्या मनाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणेची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमस मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाच्यो माये सांगाती तिच्यो पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन झुजे वाज आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यात जेजू वरवीं त्यात जेजू सांगाता त्यात जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरुंदाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्वींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुदुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकोतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोदूतांक म्हणले. तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण पयत सुबेच्या बाटाचे डिशकाल आनी तुजे कशे पणवणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. सोमयाची शांती सोरंकार तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी समियात म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना जेका चुकरान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुमयाव घेवंक फुडें सरुया. पवित्र कुमयाव जिबेर वो हातार घेवं येता. फुडारी दाखयतात ते मांडावळीन कुमयाव घेवचो म्हूण आमी मागता. दुसऱ्या धर्माची कोण बाबा भयणां आसात जाल्यार पवित्र कुमयाव घेवचो न्हय म्हूण विनंती करता. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवच्या वेळार गीत गामुया जेजू मोगाच्या आकट्या. मोगाच्या हात्या आमची लासुनी काढसा तुझ्या मोगाच्या उज्यान तुझ्या मोगाच्या उज्यान जेसू मोगाच्या हात्या आमची लासुनी काढसा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोयरा तुवें सोयता तोय आमी प्रिती भोगून जोयो मान करता तोय आमी माफी करूं जेसू मोगाच्या हात्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेसू मोगाच्या हात्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोय जोगडी पेटा तोय आमी शांती हाडू जोय जोग पोट बसता तोय आमी लिसो चिपडाव जेसू मोगाच्या हात्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेसू मोगाच्या हात्या आमची लासुनी काळजा तुझ्या मोगाच्या उज्या
तुझ्या मोगाच्या उजा. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बाप्पा, बागयोन तुझे भासाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा आयच्या नोवेनाच्या दिसा संतोषान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुझे देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं. तुवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे पोरी तुजे भक्ताची देख घेवन आमच्या भाव भयणीच्या सोडणीचो हुस्को धरून शिव ऑटोमान परगटोवंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुजे पुता जेजूचे नांवेन आमेन. बसूया. पयले सुवातेर बाबा भयणीनो, तुमच्या नव्यान आनी म्हज्या नव्यान हांव फादर लेझली रेगो जाणें आयज हें मीस पेटयलां आनी आमचे पासत प्रवचन केलां, ताचे पासत हांव ताका चड चड आभारी. एकूच फोनाचेर सगळें काम जाता ताचेशी. एकूच फोन, जस्ट वन फोन अवे, रोखडोच बाबडो आयतो कसल्याय कामाक वेळ करिनासतना रोखडो रिप्लाय. इट्स अ ब्युटिफूल थिंग वी हॅव टू लर्न फ्रॉम अदर्स. इन्स्टंट रिप्लाय टू मेक युअर सेल्फ अवेलेबल टू अदर्स. हें सदांच ताजे जिवितान हांवें पळयलां. आनी एकाच फोनाचेर तो आमचे मदें आयलो, आपलो वेळ दिला मोलादीक. जायतो बावर दुसरोय बाद ताचेर आसा. आनीक हाचे पासत ताका आमी दिन वाचता. तितलेंच न्हय, एमीसूच न्हय, पूण कांय बरें देवाचें उतर ताणें आमकां इस्कुटावन फोडून सांगलां. आज विशयाच्या मना प्रमाणे आमी कशे ह्यो वस्तू चालू दवरूंक जाय, कशे भाशेन ह्या विशया प्रमाणे राग क्रोधा वयर तो पालोवन समाधान जोडूंक अवघड तें, पूण तरी आसतना तांकां कशें ताणें आमकां दाखयलां कशें आमच्यान हें करूंक जाता तें. ताचे पासत फादराक हांव किरीत भाशेन दिन वाचतां, ताका बरी भलायकी मागता आनी ताच्या वावराचेर बागयोन जुजेबाजाचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद परचून मागता. थँक्यू व्हेरी मच फादर लेस्ली. तेच भाशेन आमचो पाद्रे फ्रांसीस डायस जो हे दिसांनी आमचे मदें आसा, ताकाय आमी दिन वाचता. आमचे पासत तो मागता दुबावना, ताचे खातीर ताचे आमी आभारी. इल्लोसो वेळ घेवन आमच्यो कार्यावळी तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरूंक सोदतां. थोड्यांक कडेन सदांचें जालां, तुमी कोण सारकी मिसाक येतात ती ह्या मिसाक वो खंयच्याय, पूण जायती जाण कडेन नकळो जायत पूण हांव हें सांगूंक सोदतां. नोवेनाच्या दिसांनी जानेराचे 15 पर्यान मिसां हे भाशेन मांडलेलीं आसात. सकाळीं 6 वाजता, 7:30, 9:15 हें रोमारीचें मीस, आनी सांजे 4 वाजता हेंय बी रोमारीचें मीस, आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस. आयतारा दिसा एक उरला तो आमचो आयतार 15 मिसाची मांडावळ मातशी दुसरे भाशेन. सकाळीं 5 वाजता आमचें पयलें मीस, 6:15, 7:30, 9:15 रोमारीचें मीस, आनी मागीर सांजे 4 वाजता आनीक पावटी रोमारीचें मीस आनी दुसरें मीस 6 वाजता इंग्लीश भाशेन. दोबाजीक परबे दिसा जानेराचे 16 मिसांची मांडावळ हे भाशेन आसा. सकाळीं पयलें मीस 5, उपरांत 6:15, 7:30, 8:45 आनी दोबाजीक परबेचें मीस 10 वाजता, जें आमचो कार्दियल साहेब आनी आमचो आर्सेबिस्प फिलीप नेरी कार्दियल फेरांव आमचे पासत भेटयतले आनी ताचेर प्रवचन करतले. मागीर सोये प्रमाणे बागयोन जुजेवाजाच्या ओरातोरीच्या कुडांत मीस जाता, आनी ह्या वर्सा जाता तें दनपारची 12 वाजता कोंकणी भाशेन. आनी मागीर सांजे परबे दिसा 2 मिसां उरल्यान तीं 4 आनी मागीर 5:30 4 कोंकणी भाशेन आनी 5:30 इंग्लीश भाशेन. हे मीस दवरला आमी किरीत भाशेन कामांक वेतल्या पासत. आनीक तुमी जाणात 16वी सोमार पडटा, इट्स अ मंडे, इट्स अ वर्किंग डे, आनी हे मनान धरून ते मीस.
ह्या जागेच्यो थोड्योश्यो सवलती तुमी जोरी जाणात पूण इल्लोसो हे फावटी आमी दुसरे भाशेन केल्लो आसा बंदाबोस ताका लागून कोणाकूच कसलीच वस्त कसलें बरेंपण आमी मोगान तुमकां दिता तें चुकोना जावंक कुमसारां जावंक सोदताय जाल्यार मिसां दिवंक सोदताय जाल्यार कसले उपकार मागणी विनंती पेटिशन्स बरोवंक सोदताय एक उपकारीपण देवाक दाखोवंक डोनेशन दिवंक सोदताय तूं आनी मागीर स्टॉलांत आमच्या धर्मीक वस्तू घेवंक सोदताय बोकूर आमचो कालेंदार ह्या वर्साचो तुमी चुकोवंक फावना कित्याक चालू आसलेले परिशदेचेर तो आटापलेलो आसा आदारलेलो आसा तेच भाशेन जिवाक बरें दिसना जाल्यार आमचे फर्स्ट एड सेल वॉशरूम्स फेरी पिवपाचें उदक आख्खें माटोबर माटवा भायर आनी मागीर आमच्या पोटाचें पळोवंक सेंट जोझफ वाज कॅन्टीन हे सगल्यो वस्तू बाबा म्हणिनो तुमचे सेवेक खरें म्हणल्यार कोणें कोणी म्हणीत आमी धंदो करतात काय म्हणना आमचे कॅन्टिनाचेर आमकां कांयच मेळना पूण मिनिमल रेट धरून तुमच्या बऱ्याक तुमचें बरेंपण आमकां जाय देखून ह्यो वस्तू तुमचेच पासत आमी हाडायल्यात मागीर जोझेवाजाचे सांतवारीचे शापलेले कालेंदार जशें आतां हांव खबर कोत्तालो ते कालेंदार हांगाय मेळटात आनी सांतवारीतूय मेळटात नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पर्यान बागेवन जोझेवाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली आनी खरें म्हणल्यार जायतो लोक हांव हांगा आसता म्हणटा पूण जायतो लोक थंय येता म्हूण हांव आयकतां थंय वचोन सांताचे मुर्तीचो उमो घेवंक ओ बेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7 पर्यंत फाल्यांच्या मिसाक कोणूय सुरवातेचीं उतरां ओ वाचपां ओ भावार्थ्याची मागणी करूंक सोदतात तांणी आतां पासून थंय वचून सांकिस्तेन तुजें नांव तुज्यान दिवंक जाता ज्या आमच्या भाव भयणांक आयकोपाची कठीणाय आसा जायना जल्माचें मागीर हियरींग इम्पेरमेंट नोवेनाच्या दिसांनी एक मीस तांकां आमी दवरलां एक सुगूर करून स्पेशली फॉर देम आनी ह्या मिसार सायन लँग्वेज वापरून हे मिसाची समजणी तांकां दिवपाचें आमी सवलत तांकां आमी दिता आतां हें मीस दिसपट्टी नोवेनाचें 4 वाजता सांजेचें 4 वाजता मीस आनी तेच भाशेन पोरबे दिसा पोरबेचें मीस 10 वाजता मीस कोणतरी आमकां असल्या भावा भयणांक आमच्या मिसाची समजणी इन सायन लँग्वेज तांकां दितले सो द मासीस वील बी इंटरप्रेटेड इन सायन लँग्वेज हें कित्याक आमी कोत्ता भावा भयणीनो जायते पावटी तांच्या आमी चिंतिना पर्यान बेरे मोने नो दे आर इम्पॉर्टंट फॉर अस जेजूकूय गरजेचें तें आनी आमकांय गरजेचें मिसाक येवन कांय आयकूंक नाका सगळें आमकां गरजेचें देखून आनी जेजूकूय तें मोलाचें देखून ही सवलत आमी आमचे लागीं जाता ते भाशेन दिल्या ताचो फायदो काडचो आनी तुमचे लागीं मागता कोणूय असलीं भाव भयणां आसल्यार जावं इदर ऑनलायन ऑर मे बी नॉट ऑनलायन वी डोंट एनकरेज दॅट नाव बट जाता जाल्यार ती हांगा येयल्या तुमी तांकां सांगची असली सवलत आसा म्हण देव बरें करूं सगळे बरोबर सोरेस्पोत तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर परिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचुयात क्रिस्ताचे शांतेन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार उपकार करून हे मागणे सगल्यांनी म्हजे फाटल्यान म्हणचे मोगाल बापा मोगाल बापा तुज्या पुतान तुज्या पुतान आपल्या दोळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतरांचें बी मनशाच्या काळजांनी भोंपलें ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवका बागीवोन जुजे वाजान पवित आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्या काळ आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें
असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसतांव आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. हे मागणे आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बागयोन जुजेबाजाच्या पावलांनी चलून राग क्रोध पयसावून शांती समाधानान जिवंक भास दिवन घरा वेताना गीत गावुया जुजेबाजा आमच्या बाबा. Gesù, povitratnia, arga moima, sasna, sasna. Suse baza, amcia baba, luce paso, arga moima. Papa Gesù, povitratnia, arga moima, sasna, sasna. Thank you.